नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मोपा एअरपोर्टार पयले स्मगलिंग रॅकेट धरले. 7 किल भांगराची पेस्ट, 15 आयफोन, 28 प्रो मॅक्स धरून 4 कोटींचे सामान DRIच्या गोय फाट्यान जप्त केला. इरफा, कामरान अहमद खान आणि मोहम्मद इरफान ह्या तिगाक धरल्यात. तिगय आबुधाबी सावन मोपा एअरपोर्टार देविल्ले. गोंयांत एक्सिडेंट स्पॉट वाढिल्ल्यान आनीक 25 अँब्युलन्सी जाय म्हण भलायकी मंत्री विश्वजीत उलयला. गोंयांत एडवान्स लायफ सेव्हिंग अँब्युलन्सी वापरतात. गोंयचो भलायकी मॉडेल बेस्ट म्हण मंत्री सांगता. ऑर्गन डोनरांचो भोवमान करूंक केल्ल्या नमन दिसाच्या कार्यावळी उपरांत तो मिडियाकडे उलयलो. कार्यावळीक राज्यपाल पिल्लेय आशिल्लो. लोकांचे जीवन आमी कशें वाचूं शकता म्हणून आयज नमन दिवस आमी साजरो केल्लो आसा. जे बेनिफिशरी जे डोनर फॅमिलीज आसा तांकां आयज फेलिसिटेट केल्ले आसा. आयज गोवा मेडिकल कॉलेजाची त्या तरेची फेसिलिटी आसा. जायते कडेन आयज आमकां एम्ब्युलन्स डिप्लॉय करचो पडटा. आयज आमचे कडेन 56 एम्ब्युलन्स आसा. तेजेंतली संख्या आयज आमकां जी गरज आहा 7 मिनटां भिरून जर ह्या टायमार हांवें हाडलेले. गोवा वॉज वन ऑफ द फायनस्ट एज फार एज टायमींग इज कन्सर्न. खूब कडले तुमचे कडल्यान मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आनी सगळ्या कडल्यान मेसेजीस येता. पण आमकां आनी एक 25 एम्ब्युलन्साची संख्या वाडोवची पडटली. जो पर्यंत आमी 25 कारण आयज एक्सिडेंट स्पॉट्स वाडल्या. पयलीं आमी जेन्ना एम्ब्युलन्सीस डिप्लॉय केल्ल्यो आमचे कडेन थोडे स्पॉट्स आशिल्ले, हॉटस्पॉट्स आमी ताका म्हणटाले. कित्याक आमी पळयताले की ह्या एरियानूच चडशे एक्सिडेंट जाता. पूण आयज जर पळोवंक गेल्यार ह्यो जर आमी ऑलरेडी प्रपोजल घातलेले आसा. आमी सादी एम्ब्युलन्स लायना, आमी बेसीक लायफ सेव्हिंग एम्ब्युलन्स लायना. आमचे एम्ब्युलन्स एडवान्स लायफ सेव्हिंग सिस्टम जे एक अशी फ्लीट आहा जे आख्ख्या देशांत फक्त एक राज्य आहा जे एडवान्स लायफ सेव्हिंग आमी एम्ब्युलन्सीस वापरता. आनी ती जर आनी 25 जर वाडयली तर म्हाका दिसता की खुबशे कडेन आमकां तो विशय सोडलो वयतलो. अरबी दर्यांत तेज तशेंच बंगालच्या खाडीत हमून वादळ तयार जाता. हवामान खातें सांगता त्या प्रमाण तेज वादळान अती खर जावन नेट धरला. 100 स्पिडी वयर वारें मारपाक लागलां. वादळ ओमान येमेनाचे दिशेन वता. फाल्यां दर्यादेगेक धडक दिवपाचें. बंगालांतल्या हमून वादळाक निकतीच सुरवात जाल्या. तितलो नेट ना. ते बांगलादेशाच्या दिशेन चल्ले. You can see here, shown in the red line, along with the balloon, we are expecting this extremely severe cyclone storm to move northwestwards to maintain the intensity of extremely severe cyclone storm for next 24 hours due to the favorable oceanic and atmospheric conditions. Thereafter, it is showing slightly weakening trend and it will cross Yemen and adjoining Oman coast between Al Qaeda and Salalah port around noon of 24th October as a very severe cyclone storm with wind speed of 115 km per hour to 125 km per hour with gustiness 140 km per hour. So this is the expected point of landfall around noon of 24th or around 6 UTC of 24th October. As per the forecast issued by India Meteorological Department, this depression is expected to move west-northwestward for next 12 hours, and thereafter it will change its path and will move north-northeastwards towards Bangladesh and adjoining West Bengal coast. As you can see from this satellite picture animation, the depression is gaining ground. The convective clouds are getting organized. The convection is increasing with depth, and as a result, the intensity is gradually increasing. गोंयांत सद्याक 2 रोरो फेरी सुरू करपाचें थारलां. रायबंदर चोडणा रुटार रोरो चलतली. न्हंय येरादारी खात्यान त्या खातीर 20 ऑक्टोबराक टेंडर फ्लोट केला. 10 कोटींचे टेंडर. एका रोरोत 12 ते 14 फोर व्हिलर आनी 50 प्रवाशांची वेवस्था. टेंडराची बीड 22 नोव्हेंबराक उक्ती जातली. पयर म्हणल्यार 20 ऑक्टोबराक जे गोवा सरकाराचे जे रिवर एंड नॅविगेशन डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी रोरो फेरी सर्वीस चालू करपा खातीर एक टेंडर फ्लोट केला. ही रोरो फेरी सर्वीस म्हणल्यार एक अशे तरेची फेरीबोट आसता जी दोनी वटेनच्यान ओपन आसता. ज्या फेरीबोटीन एके वटेनच्यान गाडी घालून तुमी दुसरे वटेनच्यान ती भायर काडपाक शकता. ही जी फेरीबोट आसा ती खंय टर्न करून लावपाची गरज ना. ती एके वटेनच्यान जर तुमी चडले जाल्यार ती फेरीबोट दुसरे वटेन वचून तशेंच
डायरेक्शनान ती लागता आनी दुसरे वटेनच्यान ती गाडी भायर काडूंक मेळटा. ह्या टेंडरान हे 2 रोरो फेरी बोटीस चालू करपा खातीर हे टेंडर फ्लोट केला. तशेंच हे टेंडर आसतले जेन्ना कोण जो बिडर आसतलो, जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर ही रोरो फेरी चालू करतलो, तेणें स्वता ही फेरी बोट बांदपाची आनी स्वता ऑपरेट करपाचें अशें ह्या टेंडरान बरयलां. ती रिबंदर ते चोडणा जी फेरी सर्वीस आसा थंयसर रोरो फेरी चालू करपा खातीर हे टेंडर घातला. ह्या टेंडरान तेंच्यांनी 2 ज्यो फेरयो आसा त्यो चालू करपा खातीर हे टेंडर घातला. ह्या टेंडराची अमावंट आसा 10 करोड रुपया. ह्या टेंडराचो जो आसा तो अमावंट आसा आनी ह्या टेंडरान अशें मेन्शन केला जे रोरो फेरी कोण हांगासर जो घालतलो त्या रोरो फेरीची कॅपेसिटी आसूंक जाय एक 12 ते 14 4 व्हिलर गाडयो एका टायमार, तशेंच 50 पॅसेंजर एका टायमाक त्या रोरो फेरीन ट्रान्सपोर्ट करपाक मेळपाक जाय अशें ते टेंडरान बरयल्लें आसा. आपल्या सरकारान निविदा आयज ओपन केल्ली आसा आनी ह्या आदाराचेर हांव सांगूंक सोदतां की जी आयज टेंडर फ्लोट जाल्लें आहा, ते टेंडर फ्लोट जाल्या उपरांत एक 5 ते 6 म्हयने जर एक मॅन्युफॅक्चररान जर कश्ट घेतले जाल्यार ही 5 ते 6 म्हयन्या भितर ही फेरी सुरू जावपाक शकता अशें आमकां खात्रीन आहा. रोरो फेरी आता एक कन्व्हेन्शनल फेरीज आसा पळय न्ही, इट इज टू स्मॉल वेसल टू कॅरी मल्टिपल 4 व्हिलर्स. म्हणून आमी एक हें केल्लो आसा की केरळाक आमी वचून विजीट केले आनी ताचे नंतर आमी रोरो फेरीज इंट्रोड्यूस करपाचो प्रयत्न केलो. प्रायोगीक तत्वाचेर आमी रोरो फेरीज गोंयान इंट्रोड्यूस करतले आनी पयली म्हणजे आमी रिबंदर चोराव ह्या जाग्याचेर बिजिएस्ट रोड्स आसात आनी व्हडल्यो 4 व्हिलराच्यो लायनी फेरीन वचपाक रावतात. ती आमी प्रायोगीक तत्वाचेर 2 रोरो फेरीज इंट्रोड्यूस करपाचे पळयतात. त्या खातीर आयज आमी टेंडरय काडलो आसा. लोकांक सवाय राशन दिवंक सांगतात मात ट्रान्सपोर्टाचो खर्च सरकार दिना. हाजेर बेगीन निर्णय घेवचो ना जाल्यार नोव्हेंबरासावन राशन दिवपाचेंच बंद करता म्हण राशनवाल्याची शिटकावणी. राशन दुकानवाल्यांची मडगांवां वर्सुकी सभा जाली. राशनवाल्यांच्या खुस्तार सरकारी स्किमीक लागून जातल्या लुकसाणीचो सभेत इशू. For several years we have been demanding that doorstep delivery is mandatory by the government. In fact, the former director, 10th January 2019, Mrs. Sandhya Kamath, by a letter dated 9th January 2019, assured the association that doorstep delivery is mandatory and the same will be put into effect soon. Till today it is not put into effect. Today our situation is still bad that we have distributed food grains including PMGKAY food grains free of cost, and by we the fair price shop bearing the transport charges, the labor charges and handling losses. That we are not going to lift this time food grains, but the government department should come and deliver to our doorstep as is the law. National Food Security Act mandates that the department has to reach the food grains to our shop, and this is our stand. So please lift your hands if you agree with this. Yes, I think we are unanimous. Please you lift your hands. गोंयकारांनी आपले मूळ सांबाळूंक कोंकणीन बरोवचें, कोंकणी भास सांबाळची त्या खातीर भांगरभूंय दिसाळ्याचो उपेग करचो. फोमेंतो ग्रुपाचो चेअरमॅन अवधूत बाबाचो उलो. पणजे सरस्वती वाचनालयांत सुफला गायतोंडेच्या घुंगरा पुस्तकाचें विमोचन जालें. थंय अवधूत बाब उलयतालो. हांव सगळ्यां कडेन मागता की ह्यो काणयो बरोवपाच्यो कितें आसा भांगरभुंयाचो मातसो उपयोग करात, वापर करात आनी कोंकणीक मातशी मदत करात. कित्याक ना जाल्यार कोंकणी जर उरली ना ऑर प्रॉस्पर जाली ना तर आमकां मुखार रूट्स मेळपाना, आमचे मूळ मेळपाना. तर जेन्ना हांव विचार करता कोंकणीचें हें आतां तुमचें पुस्तक आयलां आनी पुस्तक येता आसात
प्रिंटींग कॉस्टूय बरो जाला, म्हणजे पुस्तकां इतली व्हडली सर्क्युलेशन नाका, इतली व्हडली कॉपीज करपाची गरज पडना आनी पुस्तक बरोवपाक शकता. पयलीं क्लोजीन फॉरेवर वचून पुस्तक बरयलें पूण कोण वाचतलो तें म्हाका खबर ना. म्हणून हांव म्हणटा हे रूट्स जे आसा आमचे कोंकणीचे ते धरून आमकां सांबाळचें पडटलें एक जाता. पूण आज हुंगराचें पुस्तक आयलें, तातूंत 15 कथा आसात, काणयो कथा म्हणटा कथा आसात. पूण त्या कथा जी कोण म्हाका भुरगेपणांत वळखतात पळय तांकां त्या कथांक म्हजें रिफ्लेक्शन आसतलें. हांव एक एका कथेक खंय तरी लिपिल्लें शेणिल्लें मेळटलें, कारण त्या कथेक म्हजीच स्वताचीच कामां हांवें कितें केल्यात ती, आनी बरी कामां वायट कामां कोणाक तापय कोणाक चेपय सगळें तातूंत घायलां. तुमकां वाचतकीर कळटलें आनी तेन्ना तुमी म्हणटली हें सुफल. हातूंत दुसरी फक्त नांवां दिल्यात हांवें. हें म्हजें 12वें पुस्तक, हें संजना पब्लिकेशन काडटा. सत्तरींतल्या चरावणेचो 75 वर्सांचो अर्जून गांवस फाटलीं कितलींशींच वर्सां पारंपारीक शेती करता. ताच्या जागेंत आळू, तवशी, दुदी असल्या तरेतरेच्या भाज्यांचें पीक काडटा. आळवाच्या माडयांचें पीक चड. हे शेतीचेरूच ताचें पोट चलता. ताका ताच्या घरकान्नीचोय आदार. आपलें आरोग्य सांबाळपाक शेती करात म्हण अर्जुनाचो उलो. खासा रिपोर्ट. आतां हे माडयेचे हे जे काटे कणग्याचे तशेंच चिबूड तवशें ते आसात आमचे. आलें हेजें पीक घेता आमी. जाल्यार म्हाका 30 वर्सां जालीं सारकी. आनी ते सेंद्रीय पद्दतीन मी ते पीक घेता. आनी सेंद्रीय आसल्या कारणान ते पचपाक खावपाक सगळ्या हेका बरें पडटा. आनी लोकांची मागणी ताका खूब आसता. गिरायक आनी ती सोदपाची काय गरज ना. ही आतां माडी मी काडटा कारणान वाट बघता गिरायक. आनी आरोग्याचे दृश्टीन खूब म्हाका बरें पडटा. म्हाजे आतां 70-75 वयर हे गेले वय गेलो. बायल्याची 65-70 वय पावलो. पूण अजून पर्यंत हे आमी शेतकामातच आसा. आनी हांगासर आमकां आरोग्याच्या दृश्टीन तर आमकां डॉक्टरा कडेन आर्मीट रावचें पडक ना. हेल्प म्हणजे म्हाज्या खांद्याक खांद मारून आसल्यार म्हाजी बायलच हेल्प करता. पूण भोवंक जाल्यार म्हाका आनी भुरग्यांक मी भितर शिकयले. ह्याच कामां वरसून मी म्हाजे बारीकशे घरय बी बांदले. ह्याच कामां वरसून सगळे व्यवहार मी चल्लो. म्हाज्या भुरग्यांक नोकरी बिकरी तशी कांय ना अजून. जवळ जवळ 60 चरयो अश्यो लायिल्ल्यो आसात तेणी आळवाच्यो. आनी बऱ्या पद्दतीन तेणी तेजें कल्टिवेशन केल्लें आसा. आनी तेजी ती सिस्टम बशिल्ली आसा. सो दर वर्सा तो पूर्ण सगळे वयर दोंगराचो जो पालापाचोळो जो आसा तो काडून तितून घालता, जेणे करून ऑर्गेनीक रित्या तो हेजें कल्टिवेशन करता. आनी दर वर्सा तेका बरें प्रोडक्शन मेळटा. अंदू सुद्दां तेजें हें व्यवस्थीत कल्टिवेशन जाल्लें आसा. आनी म्हाज्या हिशोबान तेका कमीत कमी 2.5 ते 3 लाख असो तेजो नफो जातलो तेका माडयेची शेती करता. आनी तेंचे जे गिरायक आसा हे फिक्स बशिल्ले आसा. तशे बाकी जर शेतकार तशें करतात, माडयो लायतात, कराणे लायतात, बाकीचे जर कंदमुळां आसा ते लायतात, काकडी लायतात, जाल्यार तेका सुद्दां त्याच पद्दतीन गिरायक जावं येता. आनी तेज्यान सुद्दां तशे कस्टमर जे आसा हे फिक्स दवरूं शकता, जेणे करून त्या सिजनाचेर ते लोक तेका एप्रोच जावन तेका ती गिरायक घालपाक शकता. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. पेडण्या पालयेचो तरणाटो भिवा परब आनी ताचो भाव फाटलीं कांय वर्सां जालीं शेती करता. दर वर्सा रोजांची लागवड करून फुलांचो मळो फुलयतात. शेती करून घर चलयता. शेत आसल्यार पीक घेयात. शेत करपाची उमेद आशिल्ल्यांनी सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवचें न्हय. भिवाचो उलो. आयज खुबशा तरणाट्यांनी शेताचेर फाट फिरयली. मात कांय तरणाटे नोकरी सोडून शेती करतात. तातूंतलोच एक म्हळ्यार पालये पेडण्याचो भिवा परब. तो दर वर्सा रोजांचो मळो फुलयता. आयज रोजा ट्रान्सप्लांट करून 55 दीस 1 ते 30 दिवस हे नर्सरीन आसता. तेच्या उपरांत ट्रान्सप्लांट करून ह्या जमनीर लायता आमी. ओके. आनी आयज हांकां 55 दीस चालू आहा. सो हो पयलो भार 55 ते 65 दीस हेच्या मदीं येता. आणि सेकंड भार येतलो 90 दिसांक. तो सारको लक्ष्मी पुजना टायमार येता. फर्स्ट टाइम 6 वर्सां पयलीं आमी ट्राय केल्ले. रिस्पॉन्स पब्लिका कडल्यान बरो आसलो. आतां आमी फिक्स दवरल्या. ओके. म्हाका सांगा ह्या तुमच्या कामाक न्ही कोण कोणाचो सपोर्ट मेळटा? आनी मी, हांव, आई आणि केन्ना हेल्प ट्रान्सप्लांट ह्या रोपेल बी लायतना आमी लेबर घेता. कोरोना पयलीं जॉब करून ट्राय केले. सो जॉबान कितें फायदो ना हा. ताका लागून एग्रीकल्चरान आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा.
एज्युकेटेड आहा तो कॅल्क्युलेट करतलो. एग्रीकल्चरान 10% इन्व्हेस्टमेंट आहा, 90% उत्पन्न तुजें. तूं स्टडी कर, एज्युकेटेड आहा तूं स्टडी कर, ताका कितें लागता फर्टिलायझर पळय, तेचो टायम पळय. मातसो एक वेदराचो ह्या आसा, नेगेटिव्ह पॉयंट आसा. वेदरान सपोर्ट केला तुज्या 100%. 10% इन्व्हेस्टमेंट 90% ह्या जाता प्रॉफिट जाता. जॉबापेक्षा चड तांकां इन्कम हांगा जाता अशें तांचें म्हणणें आसा. एकंदर आमचे जे आयचे तरणाटे जे आसात ते खंय तरी शेती कडेन वळचे आनी अशे जे परब ब्रदर्स जे आसात तांचे कडल्यान खूब प्रेरणा घेवचे अशें दिसता. परब ब्रदर्स जे आसात दर वर्सा हांगा झेंडूचे लागवड करतात आनी बऱ्यापैकी तांकां रिस्पॉन्स मेळटा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. डायमंड ज्वेलीक फामाद आशिल्ल्या ऑरा ज्वेलर्साचे प्रदर्शन कम सेलाक दिवचले बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. ऑरान डायमंड ज्वेलरी आनी 22 कॅरेट गोल्ड ज्वेलरीचे मेकिंग चार्जीसाचेर 25% सूट दिल्या. डायमंड ज्वेलरीक फामाद आशिल्ल्या ऑला ज्वेलर्सान दिवचले एक्झिबिशन कम सेल दवरला. आयज निमणो दीस दर्शकांनी मोठ्या प्रमाणात येवचे म्हणून ऑराचो उलो. I'm Sandra, I'm the store manager of Aura Panjim, and we have specially come to Bicholi with the special collection of our diamond jewelry for the festive season with the special offers and discounts for Dashera and pre-Diwali. Do visit here. We are there till tomorrow, that is Sunday is the last day, and you will find something exclusively for yourself because we have specially designed and curated these pieces for every woman, every person that walks in. You will find a special piece of jewelry for yourself. Thank you. रेबीज मुक्त गोयच्या दिशेन महत्वाचे पावल. पणजे महापालिका सुण्यांक खातीर मायक्रोचिप रजिस्ट्रेशन वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह सुरू करता. दोनापावला रजिस्ट्रेशनाक सुरवात. ताळगांवचे आमदार जेनिफर म्हणटा पणजे फाटोफाट ताळगांवां आनी सांताक्रूज मोहीम. आज पॅटर्न माळेत पळोवया सुण्यांच्या मायक्रोचिप रजिस्ट्रेशनाक स्पेशल ड्रायव्ह. समाजान आमी पोशिल्ल्या मौनजाती खातीर त्रास जावपाक जायना म्हणून योग्य पावलां पाडची पडटा. मागीर ते रजिस्ट्रेशन जावं, वॅक्सिनेशन जावं किंवा चीप घालपाचें जावं. पळोवया आयची खासा सिरीज. A lot of people, dump their the puppies. They leave them, especially in the market area, thinking like they'll get food. So that's also one thing that we want to discourage. And also, Dr. Murugan was saying that earlier on, all dogs were registered with the CCP. This was way back long, and then suddenly that process has stopped. He plans to initiate that process also. Yes, restarted again. I think so. They'll have a record of all the dogs, and with the microchip, you'll be able to track your dog. If the dog is lost, and someone finds it. So I think very good idea. Recently started Mumbai Corporation Mission Rabies project, where registration of the dogs is going very well, and all the dogs are registered in the corporation, and the corporation got the data of all the people who are having pet animals, whether vaccinated or not, whether sterilized or not. So those things we want to implement it, and the CCP, the mayor is kind enough to start it in Panjim as well, and the commissioner said that we'll have a meeting next week, so we will do it in Panjim city very shortly. Panjim, they can start with Talegaon since it's closest, and Santa Cruz. So all these three constituencies are close to each other. So I think it will help in tracking dogs, but the dogs keep moving from one place to another also. Yeah, this is very important. Yeah, so once again then I would like to thank our honorable CM and also the animal husbandry minister, Mr. Neelkant Haldankar, because this issue was brought up with him specifically at the assembly, and he's moved quite quickly to initiate this. सांडलेले कुत्रे बेगीन मेळपा खातीर मिशन रेबीज हांच्यांनी आयज कुत्र्यांच्या शरिरान चीप घातली. ह्या चीपच्या माध्यमांतल्यान त्या पेट ओनराचे डिटेल्स जशे तेजें नांव, एड्रेस हे सगळेची म्हायती आमकां कळूं शकता. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी वांगडा हांव कुलदीप आसगांवकर. नवरात्रांचो उत्सव मोठो उत्साह आनी उमेदीन चल्ला. देवी आनी देवांची मखरां आनी मखर आरती गोंयच्या नवरात्रांचें खाशेलपण. दर दिसा देवांचे वेगवेगळे रूप आनी आसन. हे न्यूज बुलेटिन सोंपतना पळोवया शिरगांवच्या लईराईचे मखर.
ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.